माझे नाव गौतम पासेकर, हांव लायफगार्ड 12 वर्सां काम करता दृष्टी कडेन. गव्हर्मेंटान आमकां तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिले, पण आमकां सारके सॅलरी बिलरी काय टायमार पावना. त्या लागून आमी हो स्ट्रायक केल्लो आसा. आनी दुसरी खबर म्हटल्यार आतां रिन्युवलाक कॉन्ट्रॅक्ट आहा, गव्हर्मेंटान ते कॉन्ट्रॅक्ट तांकां दिवपाचें न्हू, आमकां सोसायटी अंडर कितें तरी कॉर्पोरेशन करपाचें, डिपार्टमेंट अंडर करपाचें आनी दवरपाचें. जो दृष्टीच्या कामगाराचेर जो घोर अन्याय जाल्लो आसा, अनऑफिशियली तांकां काडून उडयल्ले आसा. कालच्या पेपरांतल्यान आमकां कळलेलें आसा. आनी तांकां सगळी इक्विपमेंट रिटर्न कर म्हूण सांगलेलें आसा. जेम तेम 8-10 हजाराच्या 12 हजाराच्या नोकरेचेर ते काम करताले. म्हाका सरळ एक विचारचें पडटा की एखाद्या मंत्र्यान आमदारान अर्दो दीस तरी बिचाचेर काडला काय? ते पूर्ण दीस वळवळून वतान काम करतात. जेम तेम 8-10 हजार पगाराचे आपले कुटुंब सांबाळटात. आज अचानक तांकां जी काडून उडयल्ले आसात, ही घोर अन्यायाची गोष्ट आसा. आयज आमी हे आमची तिसरी फावट आता स्ट्रायकार येयल्या. पयलीं आमी 2012 येयले, मागीर 14 येयले, मागीर परत एका वर्सान 16 येयले 2 दिसां खातीर. आतां परतून आमी 2019 येयले. हे प्रॉब्लेम हे जायत रावतले. येयल्ल्या परत ह्या सरकार येतलो पळय तेन्ना परत हे लायफगार्डांचो प्रॉब्लेम हो जायत रावतलो. जर तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम दवरले. आमचो एकूच तो मेन पॉयंट आहा की आमकां डिपार्टमेंट अंडर घेवपाचें हेंच्यांनी, नाजाल्यार हे परतून प्रॉब्लेम कितले म्हणून आमकां फटयतले गव्हर्मेंट. हेजेर कितें तरी बरो आमकां आश्वासन तेंच्यांनी दिवपाचो. आनी आमचो पेडण्याचो हे आहा, आमचो बाबू असगांवकर सर आहा, तेणी कितें तरी चिंतपाचें आमचें की GTDC आसा पळय, हांच्यांनी 6 पेट्रोल पंप घातलेले आसा. आनी आतां हांगा लढो पळयता पळय तो दृश्टी भुरग्यांचो आसा. GTDC गोवा टुरिजम आनी पेट्रोलियमाचो कांयच लिंक ना हांगा. जर गोवा पर्यटन खातें पेट्रोल पंप घालता गोंयभरान, जाल्यार ह्या भुरग्यांक अशें वाऱ्यार कित्याक उडयतात, हो प्रश्न आतां सरकारा कडेन करपाक जाय. बिचोलीचो म्हाका 10 वर्सां जालीं आमी अशेंच लायफगार्ड करता. लायफगार्ड आतां ही कंपनी दिल्या पळय दृश्टी कंपनी, ही एक्चुली महाराष्ट्राचें नांव घालता ते दृश्टी मुंबय म्हणा, पण एक्चुली तेजो पात्र आहा तो राजू सोमानी, तो गुजराती. आतां ताका 11 वर्सां जालीं चलोवन. आमकां अनुभव येयला, गव्हर्मेंटाकय अनुभव येयला. कितें सांग, आतां गव्हर्मेंट म्हणटा लायफगार्ड आमी कितें करूं शकना बिचार, आमकां कसली आयडिया ना, पण आमकां आहा न्हू, आमी हँडल करता गोंयचेच भुरगे. आनी मेन म्हणजे एक प्रश्न आहा जे आतांच कळ्ळें आमकां न्यूज, कितें सांग, जे आमचे आतां लायफगार्डांक अशे एक ट्रेनर कशे घातलेले येयले सर आहले, ते 50-50, 60-60 हजार पेमेंट घेतात. ते आतां बॉम्बे थंयसर तेंच्यांनी लायफगार्ड सेवींग परत हे घेतल्या. थंयसर आतां तांकां बसोन म्हणजे हांगासलो पेमेंट आमच्या गव्हर्मेंटाचो, गोवा गव्हर्मेंटाचो पेमेंट तांकां थंय मेळटा बसोन. ते मातशें पळोवपाचें. आनी ही दृश्टी कंपनी आमकां टॉर्चरय करता, आमचे लायफ फुडें आमी आतां हे फ्युचराक झगडटा. आमी तुमकां मतदान करता, आमकां हक्क आहा, तसो आमकां बाबासाहेब आंबेडकरान घटनेन हक्क दिल्लो आहा. त्या हक्काचेर आमी जोरार. मतदारसंघाचो आमदार बाबू असगांवकर आसा. हो जो मनीस आसा तो मनीस सदांच पेडणेकाराचो हांव नोकर आसतलो, सेवक आसतलो, ही तेजी सदांच भाशणां आसली. आयज तो ऑफिसान जर आमचो एक पेडण्यातलो भुरगो गेलो जाल्यार तो नोकरेचे सोडून कितें ते उलय म्हणटा, जाल्यार तोच मनीस नोकरेक आसलेल्या भुरग्यांक काडून उडयता. हो कितपर्यंत तेचे कितें मानपाचें? ह्या बाबू असगांवकारान आपल्या अक्कलेचे तारे तोडलेले आसा. ह्यो फक्त तेका खाली पयशे दिसता. आयज पेडण्यान तेणी सदांच रडोन मतां मागल्यात, तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान म्हाका सपोर्ट करात, म्हाका निवडून हाडात, हांव तुमचो नोकर आसतलो, सेवक आसतलो. आणि निवडून येवन 5 वर्सां सगळ्या लोकांक जनतेक रडवप हे तेचे प्रायोरिटीन काम आसा. हांव हरमलचेर काम करताली आनी सोंपट्या कडेन आमी 2 फावटी गेले. पण सोंपट्यान आमकां कितें सांगलें, तुमची वर्सां कमी करून हाडा, आधार कार्डा वयली, मागीर आमी तुमकां घेता, नाजाल्यार घेयना. तेन्ना आमी कितें सांगलें, आतां वर्सां काय सर कमी जावची ना. आतां म्हाजो नांव इलाज आपूण मी म्हटलं खंय तरी वचून जीव दिता. तर तेणी सांगलें तसलें काय करूं नाका. आनी बाबू असगांवकारा कडेन येयले आनी तेणी हे लेटर दिले आमकां कंपनी घरान दे म्हणून. तर आमी कंपनी घरान जे हे लेटराक सुद्दां तेजे हॅल्यू काय ना. जे आतां नवीन कोणी कंपनी घेतल्या न्हू, त्या लेटराक सुद्दां हॅल्यू दिना. कंपनीन आमी 3 फावटी गेल्या, सोंपट्या कडेन 2 फावटी गेल्या. आनी वयल्यान आमच्या थंयसलो पंच आसलो त्या पंचाकय घेवन गेले आमी, जाल्यार तो किंमत दिना. आनी बाबू असगांवकारा कडेन 2 फावटी येयले आनी तेणी हे लेटर दिलं. तर लेटर घेवन गेलो कंपनी. ते सांगतात, ते सुद्दां कंपनीतले सांगतात काय लेटर हेची वर्सां कमी करा आधार कार्डा वयली, मागीर आमी तुमकां घेता म्हणून सांगता. एज अ लायफगार्ड युनियनाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आज हांगा पेडण्या तालुक्यान आमी आयिल्ले आसा.
आज तुमकां खबर आसतलें गोंयांत लायफ गार्डाचो इश्यू हो मेजर इश्यू जाल्लो आसा. जवळ जवळ अख्ख्या गोंयचे 450 ते 500 लायफ गार्ड जे दृष्टी कंपनीच्या अंडर काम करताले, आपल्या हक्का खातीर त्यांनी स्ट्रायक केलो म्हणून दृष्टी कंपनीन तांकां भायर मारले. विदाउट नोटीस, विदाउट कांयच सांगिनासतना ऑल ऑफ सडन तांकां सगळ्यांक कामा वयले काडून उडयल्या. आणि हे सगळे जे भुरगे आसा ते गेली कोणाक 10 वर्सां जाल्या, 15 वर्सां जाल्या हे ह्या कंपनीच्या अंडर काम करता, बरी सेवा दिता आणि सगळे गोंयकार आसात. अशें आसतना आज जवळ जवळ 25-26 दीस जाले ते रस्त्यार आसात. सरकार तेंची तशी दखल घेना. आणि मेन म्हणजे जो टुरिझम मिनिस्टर आसा मिस्टर बाबू आजगांवकर, मनोहर आजगांवकर, जो टुरिझम मिनिस्टर आसा तो ह्या सगळ्या स्कॅमान पूर्ण इन्वॉल्व आसा. आम्ही हे कितल्याच फावटी मिडिया मुखार सांगला. कशें काय म्हटल्यार तो जेन्ना हे भुरगे सांगता आपली ग्रिव्हन्स तेन्ना तो ते आयकून घेवपाक तयार ना. ताका फक्त दृष्टी कंपनीचे पडला. खबर ना टुरिझम डिपार्टमेंट कितें तें, तेका टुरिझम डिपार्टमेंटान कितें चलता तें खबर ना. उडक्यो मारपाक खबर आहा. सो टुरिझम डिपार्टमेंटान कितें चल्लां तें खबर ना. हे सगळे आयज लायफ गार्ड, बीच क्लिनींग सगळे चलयता ते दृश्टी चलयता. पयरूच म्हाका हे भुरगे सांगताले की हे मेळपाक तेका गेले खंय टुरिझम मंत्र्याक कॅबिनान मेळपाक गेले जाल्यार दृश्टीचो थंय को ओनर बसला तो सांगता हेका भायर काड तेका भायर काड. सो भायले लोक येवन तेच्या कॅबिनान आमच्या गोंयकारांक सांगता भायर सार म्हणून. सो ही परिस्थिती येयलेली आहा. म्हणजे हे टुरिझम मंत्री आहा तो बेश्टो नांवांक बसला थंयसर चलयता भलत्यात अशें आमकां दिसून येता. हे सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार हे लायफ गार्डांक हेंकां तेंच्यांनी पगार सारको दिनात. 5-5 हजार दिले अजून पर्यंत सॅलरी ना. त्रास करतात तांकां ड्युटेचेर म्हणून ते रस्त्यार येयले बाबडे. जाल्यार तांकां धमकी दिता 7 दिसांनी तांकां काडून उडयता म्हणून. हांव पर्सनली विजीट करपाक गेल्लो फोंड्या स्विमींग पुलाचेर. जंय तेणी न्यू रिक्रूट घेतल्यात जे हांवें स्वता पळयल्यात. थोडे चंदगडचे आहात आनी खंयसरले आहात. थोड्यांचे अशे देव येदे व्हडले आहा की ते सर्फिंग बोर्ड आहा पळय ती घेवन बुडटले. ते लोकांक कितें वाचयतले देवाक खबर. सो ते दुसरे म्हटल्यार सर्फिंग बोर्ड. तेका पयलीं सर्फिंग म्हटल्यार अर्थय खबर नासतलो टुरिझम मंत्र्याक. सर्फिंग बोर्ड म्हटल्यार कितें ती पयलीं शिकोवनी तेका. पयलीं ज्ञान घेवंक जाय तेणी. लायफ गार्डान कितें कितें इक्विपमेंट्स आसतात ते तांकां कितें कितें नेसेसिटी गरज आसता जेणे करून टुरिस्टांक हांगासर बेनिफीट जातलो आनी टुरिस्टांक सांबाळूंक शकतात हे लायफ गार्ड. हे तेणी पयलीं शिकोवंक जाय.